असं म्हटलं ना बरं नमस्कार. भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 100व्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तान हांगासर अटल स्टेडियम या नामकरण सुवाळ्या खातीर खासा करून आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमचे खेळा मंत्री रमेश तवडकर, त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आमचे एक्स MLA सिल्वर, वायस चेअरमॅन फॉर द GFTC दाखो मडकयकर, आमचे जी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय, समोर आशिल्ले म्हणजे पत्रकार भाव, बाकी सगळे म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणानो. अटल बिहारी वाजपेयी यांची 100वी जन्मशताब्दी आणि त्या निमित्तान गोंयांतल्या एक खूब व्हड स्टेडियमा खातीर आज बांबोळी स्टेडियम म्हणून जेका आमी फक्त विलेतीच्या नांवान जो स्टेडियम वळखताले ताका हॅन्सफोर्थ अटल स्टेडियम म्हणून वळखले वयतलो. हांव खरोखरूच म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी आनी गोवा हांच्यो खूब यादो आसा आनी त्या निमित्तान म्हाका खूब खोस भोगता की एखाद्या स्टेडियमा खातीर आमी गोंय सरकारच्या वतीन आज अटल स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नांवान तेजें आज नामकरण करता. अटल सेतू आता पर्यंत मांडवी पुलाचेर 3रो भव्य असो सेतू बांदलेलो आनी तो सेतू पुराय गोंयभर अजूनय बी लोक खंयच्या सेतूच्या अटल सेतू वयल्यान वतलो काय म्हणून विचारतात. त्याच पद्दतीचे एक युवकांच्या मदीं अटल बिहारी वाजपेयी हांवें जिवंत उरचे, तांचे उर्जा स्रोत मेळची, त्यांचे विचार सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणूनच तर त्यांच्या ह्या अटल स्टेडियम हे नामकरण आज केलां. आमी सातत्यात पळयता तांचे 13 दिसांचें सरकार, तांचे 13 म्हयन्याचें सरकार आनी तांचे 4.5 वर्सांचें सरकार हे सगळ्या जाणांनी पळयलां. आनी जेका आमी म्हणटा की देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी ह्याच तत्वाचेर चलपी सरकार, राष्ट्रवादा कडेन प्रखरतेन पळोवपी सरकार आनी सातत्यात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार हे अटल बिहारी वाजपेयी यांचें सरकार आशिल्लें. आनी ताज्या वेळारूय बी तांच्यांनी सातत्यात म्हणजे राष्ट्रवाद मुखार दवरून आनी युवा शक्ती हाच्या खातीर सातत्यात काम करता आसतना आमी तांच्या पुराय कार्यकाळांत आमी पळयलां. तांची एक शाप ह्या देशाचेर आसा. तांचो आमी जे म्हणटा की तांच्यांनी केल्ली कामां ही सातत्यात ही देशाच्या जनतेक याद उरतली. आनी त्याच निमित्तान आयच्या ह्या तांच्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन ह्या स्टेडियमा खातीर अटल स्टेडियम हे नामकरण आयच्यात जालें. हाज्या हॅन्सफोर्थ ह्या स्टेडियमा खातीर कायम अटल स्टेडियम ह्याच नांवांत वळखतले. गोंयभरांतले विशेश करून एथलेट्स हांगासर खेळटा आसतना खंय खेळटले आमी तर अटल स्टेडियमाचेर खेळटले. आनी वेळोवेळी आमकां अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी देशा खातीर केल्लें काम हें सातत्यात आमच्या मुखार येतलें. आयज हांव चड वेळ घेवचो ना, बट एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाकाय खूब खोस भोगता की आमी अटल बिहारी वाजपेयी हांचें काम हे पुराय देशभर युवकांच्या मुखार आसा. ते फुडली 25 वर्सां तें काम परत एकदां मुखार हाडपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्या जाणांनी अटल बिहारीजींची याद करप हें काळाची गरज आसा. तेंच्यांनी सातत्यात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की देश प्रथम ह्या तत्वान सातत्यात तेंच्यांनी काम केलें. एक वेगळी आपली इमेज या देशा समोर तेंच्यांनी प्रकट केली. जेन्ना जेन्ना पयली अणु चाचणी करपाची ठरली तेन्ना सामकें ठामपणे ही अणु चाचणी करपा खातीर शास्त्रज्ञांच्या बरोबर उबे रावले. पयले फावटी डिफरंट पॉलिसीज घेवन मुखार येवपाचें जेन्ना जालें युद्धाच्या खातीर तेन्नाय बी
अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यानी प्रामुख्यान ते विशय मांडून सर्वांच्या फुडें आयले. आजच्या दिसा हांव गोंय सरकारच्या वतीन अटल बिहारी वाजपेयी हांकां याद करता. तांच्यांनी केल्लें काम आमी फाल्यांच्यान तांच्या जिवन चरित्राचे जे एक्झिबिशन्स आमच्या पणजेंतल्या बस स्टँडाचेर ते जिवन चरित्राचेर एक्झिबिशनूय लागतले. तमाम गोंयकारांनी तें एक्झिबिशन पळोवचें आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी देशा खातीर केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार येवचें. म्हणूनच तर आयज तेंच्या यादी प्रती आमी अटल स्टेडियम हें नांव दिलां. हांव परत एकदां स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर आनी तेंची एंटायर टीम बाबा अजय गावडे हांच्यांनी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो. त्या बद्दल मिनिस्टर आनी डिपार्टमेंट हांचें हांव खूब अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें.